सुखाचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत काय? नागरून वो गोरवां चोरून परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक चल वेगी आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे बोलतेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाय पियेसोर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर आनी मागीर खा पिये अशें तो म्हणचो ना काय? आपणे सांगलोली कामां चाकरान केली देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय होय. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केले उपरांत तुमी म्हणटात, चालती बेश्टी चाकरां आमी आनी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. देवाचें उतर.